गव्हर्मेंटाचं आता आम्ही 21 दीस जाले हांगा बसल्या. म्हाजो गव्हर्मेंट हार्ट पेशंट, डायबेटीस पेशंट कितें तेजी सगळें हें करून म्हाका हांगा परत टायमार वचून आमकां जेवण दिवचें पडटा. एक वेळ तांकां जेवणाची सोय जायना. हे आतां आमचो पळय कॉन्स्टिट्यूट आमदार गणेश गांव तेणें चिंतलें कितें म्हणटा तें खबर ना. एका वेळी तो सीएमा बी सपोर्ट करता काय तूं हांगा इंटरफियर जायना कितें म्हणटा आपूण पळयता म्हणून. आतां ते पयशे खावपाक बंदार हाडटा काय ती जमीन आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ली हांगा हाडून. आमची गांवची स्वताची जमीन ही आनी आमचें गांव हांकां जाय तें आमी करपा दितले. तेणी आमकां ती स्पॉन्सर केली जमीन दिल्या. आनी आतां ते आमकां पळय आमकां रस्त्यार केल्लेच केल्ल्या भशेन कितें म्हणून समजल्या ते. केल्लेच केल्ल्या भशेन केलें तें ही कुत्री कोण बसना तशी म्हणून. हे गव्हर्मेंट समजता कितें आतां आमी हांगा रस्त्यार न्हिदपाचें. माती तांकां आमची हेजेर ते निवडून येना. आनी जो जाता तेंगेली प्रॉपर्टी जाल्यार पण स्वता डायरेक्ट येवप काम करप. बरें केलें तें बरें तुमची चूक जाल्या सांगपा म्हळ्यार हांव सांगता तेंची चूक जाल्या. कोणा इन्फॉर्मेशन कांय डायरेक्ट येवन तुमी खंडे कडेन आसा. आनी आतां पळय ते प्रोटेस्टा बसले कडेन ते आमदारान तरी हांगा येवन चवकशी करपाक जाय आशिल्ली. समजता कितें म्हूण कांय कळना जिवाक. तांकां भुरगीं बाळां सगळो संवसार आसा. आमकां पोट ना. आमकां हांगा न्हिदलें जाल्यार आमकां जेवण हाडून ते घालतले काय कितें दितले आमकां पेमेंट दितले कितें करतले. म्हणून ते सुशेगाद न्हिदल्या बंगल्यांनी. आतां कितें करपाचें फुडलें डिसिजन घेवन आमी डायरेक्ट आमी सीएमा बंगल्यार वतली आनी सगळीं ऑफिसां वचून धाडायतलीं. तांकांय कितली कापासीटी आसा आमी पळयतलीं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.